आयज मुगे गार्डनातली थोडी खबर तुमकां सांगता. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. ह्या दोश्नी झाड मुगे गार्डनार रोयलें. झाड भरपूर व्हडलें जाता पूण तेका फुलां चड जायनाय. हांव चिंतून पडलो फूल कित्याक जायनाय. एक तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. एक पातळ जाता. बेश्टेचे कळेशे बारकेनी फूल येताय पूण झाड मातशें व्हडलें जाता. तें आतां बारीक कातून मातशें ट्रीम करून दवरलें. झाडां चोयल्यार कोण म्हणटलो हेका सावन बरें फूल जाताय आसतलीं पूण हेका फूल जायनाय. सगळीं दोश्णी झाड तेमकां कित्या फूल जायनाय. बारकेली जाता एक दोन. जीव मुगे सारको बेजार जालो. कित्याक जायना म्हणून चिंतून पडलो. मागीर कळ्ळें फुलां केन्ना जाताय ती. आतां हांव तुमकां दाखयता. आतां हिंगचें हें दशणीचें धाकटेंशें झाड चोयलां काय बरें फूल जालां. वाव पळोवपाक बरें दिसता. आनी तें चोय केदें व्हडलें झाड आसलें तेका फुलां जालनाय. आनी हें चोय धाकटेंशें झाड पूण सामकें बरीं जालें फूल. तुमकां आतां मुखार सांगतलो अशें करून झाड जावपाक कारण कितें तें. बेश्टें झाड रोयलीं म्हूण जायना तें. हें चोय हे दोश्णें झाड आसाय आनी एक बरें फूल. आनीकूय थोडीं चोय सकाळीं बी फुल्लोतीं सांजे भावलीं. जाय तो परामर्श घेवचो जाय तो कुयदाद घेवपाचो. चोय झाडां आनी फूल तरी बरें दिसता. तशें आनीकूय कळ येताय. हें जडोन गेलें चोय. अजून कांय जालें ना चोय आनी तुमगेलें तो झाड अशें करून जाताय जाल्यार कमेंट्स करून सांगात. हें दोश्णी झाड चोय धाकटेंशें कितलें फूल जाताय. एक आनी दोन हें कळे बी येताय नाय. हांवें तेन्ना स्टडी केली. हें मुगे सगळे दोश्णी झाडांक बरीं फूल येताय पूण त्या व्हडल्या झाडांक कित्याक येयलें नाय. हांव चिंतून पडलो. कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है चिंता मुगेली ट्यूबलायट पेटयली म्हणजे मुगेली तोकली चलोवली आनी बारीक स्टडी करून चोयलें जाल्यार तुमी उगडासतले दोश्णी झाडां तो तुमी वाजां रोयलीं जाल्यार बरीं फूल जाताय चड फूल जाताय. आनी तुमच्या जमनीचेर रोयलीं झाड व्हडलें जाता पूण तुका त्या झाडाक चड फूल जायनाय. आनी कमेंट्स करून तुमी म्हाका सांगाय